रातीच्या काळखान चोरया कोयराचे ट्रक हाडून करमळे रिते करपी पणजेचो महापौर उदय मडकयकाराक सोमारा राती लोकांनी धरलो। ट्रक आडायले, पंचायतीन पुलिशेत कागाळ केली आणि महापौराक झग मारीत कोयरान भरिल्ले ट्रक परत घेवन वच्चे पडले। तेंचेर कारवाय जावची अशी मागणी आता करमळे पंचायतीन आणि लोकांनी केल्या। करमळे हेल्थवे हॉस्पिटला सामकार आशिल्ले जमनीत रिते करपा खातीर पणजी महानगरपालिका कोयराचे ट्रक घेवन आयले म्हणून कळटकीच सोमारा राती लोक थंय धांवले आणि त्यांनी ट्रक आडायले। सरपंचाक आफोन हाडलो। कोयराचे घाणी वांगडाच करमळेचे तळे प्रदूषित जातले म्हणून तेणें बोळ घातलो। पणजेचो महापौर ओग्गी उबो आसलो। पुलिशेत येता म्हूण ल्हवूच तेणें कूस मारली। गोवा 365 थिंगा धांवन गेलें तेन्ना कितें दिसलें पळयात। मेजा आयला म्हणजे तागेलाच आसतलो तो गार्बेज तातूंत कितें सामान आसा पळय तें तागेलाच आसतलें आनी तो सांगता तें मॅन्युअर म्हणून तांकां कोणा दिला परोळेकार म्हणून त्या परोळेकार कडेन परमिशन आसा टू हँडल पोल्युटंट्स। इट इज पोल्युटंट बेसिकली ताजे परमिशन ना म्हणटा तो ताजे कसलोच पंचायती कडच्यान NOC ना तरी आसतना तूं आतां डंप करता। Mayor is taking responsibility. The mayor is of CCP. Okay, you are complaining on mayor. Yes. To the CCP. उदय मडकयकार. हय आणि आम्ही कितें करतले? आम्ही आता FIR फायल करता पळय. We are saying we are the residents. We have seen this garbage being dumped. This dump is from Panjim. And he is going to take responsibility for it. That is what he has assured us. परोळेकार म्हणून तो लँड ओनर आसा हय. तो म्हणालो की आपल्या भितून प्रॉपर्टीन आमचे ते हे केल्ले आसा पळय कंपोस्ट आपल्यातून घाल म्हणून तेणें ती आज घालून घेतली म्हणून आतां लोक थंय जमा जाले आमचे ट्रक हाडले वयर तूं पळयत जाल्यार तेंची कांयच स्टिमींग बी करपाची आसली ती कांयच केली ना। म्हणटच हांव पळयतकच म्हाका दिसली ती खूब डम जाल्या आनी तेणें स्टिमींग सारकी करूं ना म्हणून आतां रातचें अशें कांय कळना म्हणजे फाल्यां आमी आमची टीम येवन ती कितें करपाचें आसा समज ती स्टिमींग जातलें पळयतलें काडपाचें आसलें तेजें काडटलें आमी आनी क्लियरूय करतलें। करमळे वाठारात हे प्रकार परत जावंक लागलेत म्हणून सांगीत मंगळारा करमळेचो सरपंच उत्तम मुरगांवकारान पर्यावरण तज्ञ आणि पंच वांगड्यांक बरोबर घेवन पत्रकार परिशद घेतली। पुलिशेत येता अशें सांगून कोयर उडोवपी महापौर भायल्या भायर पळून गेलो अशें तेचें म्हणणें पळयात। एक बरी स्ट्रिक्टली इन्क्वायरी जावची खंयच्यान सोर्स गार्बेज येयलो आनी सो दे कॅनॉट पूट लायक दीस ओपनली सामकी घाण मारता ते रेजिडेंट्स आसा आनी जी अशी घाण आसा ती फाल्यां पावसान न्हू दूशीत जावन सगळी आमच्या गांवांत पावतली। आमची ब्युटिफूल कारामोलीम लेक आसा ती लेका पर्यंत पावतली आनी आमची लेक सामकी सोंपतली। इट वील गेट फिनीश ऑल्सो वर्ल्डासून सगळे बर्ड्स बीन येता एन्ड खरें सगळे वेरेज आनीकय ते आमचे रेजिडेंट्स आसा पळय तांकां आतां व्हडली टाकी बांदलेली आसा आतां आजून पर्यंत तांकां टाकयेन तें उदीक ना सो दे आर ऑल रेजिडेंट्स युजींग बोरवेल ते बोरवेलाचें तांकां न्हू उदीक बरें मेळटा सद्या यूज करपाक इट्स क्लीन वॉटर आनी हे गाणीक लागून न्हू पावसान ते सगळी आमचे भितर वयतली गाणी आनी ते दूशीत जातले पॉल्यूट जातले उदीक आनी खरें ते बरें तांकां आतां उदीक मेळटा सामकें ते पॉल्युटेड उदीक मेळटलें ताका। हे काल जे मॅटर जाला ते सिरियस मॅटर आसा एकेर मातशी बरी इन्क्वायरी बसयची आनी खंयच्यान ट्रक येयले कोणी धाडले एकेर गव्हर्मेंटान मातशी एक्शन घेवची। मेयर वांगडा आसलो सर हय CCP मेयर कंपोस्ट म्हणून सांगलेली कंपोस्ट सो मागीर थिंगा आमी दाखयले तो कंपोस्ट नासलो इट इज अ मिक्स वेस्ट गार्बेज आनी अनवॉन्टेड काय प्लास्टीक आहले मागीर सम कितें नुस्तें बी सगळें मिक्स आहले सो सारको फॉल्स स्मेल येतालो सो तेणें एक्सेप्ट केलें इट इज माय मिस्टेक आपल्याक खबर नासलें आमी सांगलें फकत कंपोस्ट घालता म्हणून तेणें एक्सेप्ट केलो तांकां व्हिडियोज पासून आहा तो आमच्या बरोबर पुलीस स्टेशना पासून येयलो लेटर तुका पूण मागीर इमिजिएटली कितें लीगल एडवायस घेतलो कित्याक तो थिंगासान पावलो अदरवायज तो पुलीस स्टेशन येयलो आपण एक्सेप्ट करता आपली मिस्टेक आपण रिटर्न दिता म्हणून आपली मिस्टेक जाली आपण हँड्सफोर्थ आपण ती घालची ना आनी आज ती गार्बेज क्लियर करतलो म्हणून। It is happened at around 8 p.m. yesterday and the mayor himself was present there. What actually made the mayor to come and present over there and see the process of dumping? So it is a very bad act when already we have an incident of Sonsodo and Saligaon and they are finding some alternate place wherein they can dump and get rid of the garbage which is being brought from somewhere. करमळेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि पणजेच्यान यशवंत परब।